म्हापसा मार्केटाच्या वास्तूची म्हापसा नगरपालिकेन इन्शुरन्स करचे अशी मागणी म्हापसा व्यापारी संघटनेन केल्या। म्हापसा नगरपालिका दर वर्सा मार्केटा कडल्यान 3 कोटी जोडटा। ह्याच निधींतल्यान म्हापसा नगरपालिकेन 10 लाख रुपयाचो पयलो प्रीमियम भरून म्हापसा पालिकेचे इन्शुरन्स करचे अशें व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आसा। मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान आपूण ह्या विशीं लक्ष घालतलो अशें उतर व्यापाऱ्यांक दिल्लें तें उतर तांणी पाळचें अशें तांणी म्हळां। ज्या प्रमाणे नगरपालिका प्रति वर्षाक आयच्या तारखेक कमीत कमी 3 कोटी रुपया जोडटा मार्केटांतल्या। मार्केटाची जी वास्तू आसा नगरपालिकेची ती 100 कोटीच्या आसपास व्हॅल्यू करूं येता, जाल्यार ह्या वास्तूची नगरपालिकेन खंय तरी इन्शुरन्स करपाची गरज आसा। आनी हे करतले म्हणून आमकां गेल्या फावटी चीफ मिनिस्टर जेन्ना एक कांड जाल्लो फायराचो तेन्ना ताणें बसून आपूण लक्ष घालतलो म्हणून प्रेसा समोर सांगलेलें। त्यामुळे आमी अशी मागणी केल्या की तूं पयलीं चेअरपर्सना कडेन अशी मागणी केल्या की तूं पयलीं प्रोविजन कर, एक 10 लाख रुपयाचो प्रिमियम भरपा खातीर बजेटान प्रोविजन कर। जर तुजी सो इच्छा आसा की खरेंच शब्दा प्रमाणे डिलिव्हर करतले ते, जाल्यार तूं प्रोविजन कर बजेटीन, मागीर फुडलो विशय करूं येता तेंच्यानी। सो बजेटीन प्रोविजन करप हे मुद्द्याची गजाल जाल्या कारणान मार्केटांतल्या इन्शुरन्साच्या प्रिमियमा खातीर एक प्रोविजन कर म्हटलां। सेल्फ फायनान्सिंग येवजणे अंतर्गत म्हापसा नगरपालिकेन नवीन इमारती बांदल्यो, मात 30-35 वर्सां आदीं बांदिल्ल्या इमारतींचे पेंट मारून वा हेर कामां करून जतनाय घेवची अशी मागणी तांणी मुखार केल्या। ज्या प्रमाणे गेले 30 वर्सां मार्केटान मेंटेनन्स हो विशय जावंक ना, बिल्डिंग्यो बांदप जाल्यो, सेल्फ फायनान्सिंग स्किमीन प्रत्येक व्यापाऱ्या कडल्यान पयशे घेवन नवीन बिल्डिंग्यो बांदल्यो, पण आसा त्यो पयलींच्यो बिल्डिंग्यो प्रेजेंट जे स्टेटस आसा पयले जाल्यार सामके रसातळाक पावलेली आसा। त्यामुळे त्यो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वॉटरप्रूफिंग करपाची गरज आसा, पेंटिंग करपाची गरज आसा, स्ट्रक्चरल मेंटेनन्स करपाची गरज आसा। हे सगळे करपाक एक मार्केटांतल्यान येणाऱ्या रेव्हेन्यूचेर 20% तरी प्रोविजन करीत, जेणे करून 3 कोटीचे जर 20% काढले जाल्यार 60 लाख रुपया तरी वार्षिक मार्केटाच्या मेंटेनन्सा खातीर जर प्रोविजन करीत जाल्यार म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान मार्केटाचे मेंटेनन्स आनी सेफ्टी हे लक्ष घेतले वतले। RDX गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार।